नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर 3 म्हयने मन की बात ना. प्रधानमंत्री मोदीची मन की बात कार्यावळीत घोषणा. नवमतदारांची जागृती करात. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक उलो. हर घर ग्रॅज्युएट म्हजे स्वप्न. तरणाट्यांनी नोकरी करतना दूरशिक्षण पद्धतीन ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचे. मुख्यमंत्र्याचो उलो. नोकरेंत बढतेक शिक्षण महत्वाचे. वाळपय पीटीएसांत ट्रेनिंगेक 75 पुलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेत फेल. डीजीपी म्हणटा आनीक 3 म्हयन्यांची ट्रेनिंग. परत परीक्षा. चढ शिकिल्ल्यांक प्रमोशनाची संद. मुख्यमंत्री उलयलो. सगळ्या राज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाप्रमाणे पहिलेक 6 वर्सां जाल्ल्यांकूच ऍडमिशन दियात. केंद्राचे सर्क्युलर. सुत्रा म्हणटा गोंय सरकाराचे रोड मॅपा प्रमाण 2026-27 लागू. प्रधानमंत्र्याचे आनीक एक अंडर वॉटर एडव्हेंचर. द्वारकाधीश श्रीकृष्णाच्या बुडिल्ल्या द्वारकेचे दर्यांत वचून दर्शन. अंडर वॉटर ध्यान. श्रीकृष्णाक मोराचे पीस अर्पण. आणि संतोष ट्रॉफीत गोंयच्या टीमीचे सेगीत दुसरे जैत. अ गटांत टॉप पोझिशना वयल्या सर्व्हिसीस स्पोर्ट्साक हरोवन गोंय टॉपार. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर फुडले 3 म्हयने मन की बात ना. प्रधानमंत्री मोदीची मन की बात कार्यावळीत घोषणा. वेंचणुकेविशीं नवमतदारांमदी जागृती करात. नवमतदारांनी मोठ्या संख्येन मतदान करूंक जाय म्हण जागृती करात. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक उलो. सरकाराच्या यत्नांनी खंय देशांत पट्टेरी वाग वाडले. पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है. महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है. चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है. तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है. हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे. मैं देश के इन्फ्लुएंसर्स को भी आग्रह करूंगा, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो, साहित्य जगत के हो, दूसरे प्रोफेशनल्स हो या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें. देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी. ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है. अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा. अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा. अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा. हर घर ग्रॅज्युएट हे म्हजे स्वप्न. तरणाट्यांनी नोकरी करतना दूरशिक्षण पद्धतीन ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचे. मुख्यमंत्र्याचो उलो. हरवळ्या वेगवेगळ्या कामांचे उक्तावण करतना मुख्यमंत्री डिग्री पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्या म्हत्वाविशीं उलयलो. प्रमोशन मेळटलें जाल्यार चडांत चड शिक्षण जाय. गोवा बोर्डाची खंय 12वी दूरशिक्षणाची वेवस्था आसा. प्रत्येक घरात ग्रॅज्युएट भुरगो आसचो हे म्हणजे स्वप्न.
आता जे भुरगे कामाक वता 12वी शिकला ताका जर फुडें शिकतलो जाल्यार कॉलेजीक वचूंक जायना म्हळ्यार तेणी एक्सटर्नल एडमिशन घेवं येता आनी एक्सटर्नल एडमिशन घेवन आपली एग्जाम दिल्या उपरांत तुम्ही एग्जाम ती पासूय जावं येता खूब भुरगे जाता वर्साक जवळपास ना म्हटलें जाल्यार गोंयांतले अशे एक 8-10 हजार भुरगे बसता तितून सपोज कोण आता 12वी शिकला कोण ग्रॅज्युएट शिकला त्याच्यात पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकवायचा त्याची जे बरेचशे भुरगे आम्ही 12वी शिकून 10वी शिकून वेगवेगळ्या कामाक वता तांच्यानी आपले ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचे कोण जर 10वी जाल्यार तर 12वी खातीरय बी आमी गोवा बोर्डाच्या वतीन एक्सटर्नल बसयता त्या एक्सटर्नल बसी आपले ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचे आज आपल्याक कदाचित पिवनाची नोकरी फाल्यां आपल्याक एलडीसीची नोकरी मेळटली फाल्यां एलडीसीची नोकरी आहा तूच जर आम्ही म्हणटा की त्याच्या फुडल्या बऱ्या ग्रॅज्युएशनच्या नोकरेक पास जालो तर त्याच्या फुडली नोकरी मेळटली हे प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर डिपेंड आसा कोण म्हणजे त्या खातीर म्हणटा कोण जर आज ह्युमन रिसोर्सात आमचो सेक्युरिटी म्हणून आनी 12वी शिकला फाल्यां सकाळी तो बऱ्या एग्जामीक बसलो ताका त्याच्या फुडली नोकरी मेळूं शकता शिकप हे काम सातत्यान कंटिन्युअस आसपाक जाय मातसो रावले कारण हे काम जे आहा पळय न्ही हे कंटिन्युअस आसपाक जाय आपल्याक नोकरी मेळ्ळी म्हणजे शिकपाचें थांबोवंक जायना आपल्याक जो पर्यंत शिकपाक मेळटा म्हणजे मनीस 60 वर्साचेर सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएट करता PhD करता 60 वर्सां जाल्या उपरांत रिटायरमेंट जाल्या उपरांत मनशाचें लायफ आयज 80 आनी 90 वर्सां जगता आनी तेका लागून हे लायफ जर खूब बरें जगतलें आसत जाल्यार चडांत चड शिकप हें चड गरजेचें आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बीजेपी स्टेट इलेक्शन टीमीची बसका जाली. उत्तर गोंयच्या उमेदवारी खातीर आयिल्ल्या इच्छुकांच्या नांवांचेर चर्चा करपाक नांवां शॉर्टलिस्ट करपाक मिटींग. फाटल्या बसकेंत दक्षिण गोंयच्या उमेदवारा विशीं चर्चा जाल्ली. हे फावट दोनूय सीट काडपा खातीर बीजेपी पुराय यत्न करता. आज आमी उत्तर गोवा आमची जी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली आनी त्या दीस आमी दक्षिण गोंयचे इलेक्शनाचे कार्यकर्त्यांचे मत कितें आहा त्या संदर्भात मिटींग जाली आनी आज उत्तर गोवा म्हणून मिटींग जाल्ली आसा आनी जी कितें नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां केंद्राक धाडप म्हणून ठरयलें. सो नॉर्थाक सिटींग MP आहा न्हू सो तेजे एका परस चड नांवां येयल्या जी कितलीं नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां धाडप म्हणून थारलां. एका परस चड आहा नांवां कितलीं आहा हरशीं एका परस चड आसा ती आनी ओके आनी मात सेंटराक डिसिजन जातलें दोनूय डिसिजन जी आसा पळय त्या सेंटराक मोस्टली ह्या वेळार आमकां दिसता की निवडणूक डिक्लेअर जावच्या पयलीं आमची नांवां जावंक शकतात. सो सावथ गोवाची नांवां मागीर कळयलीत आमकां सो तुमी नॉर्थ गोवा नांवां धाडप सांगपाक कितें हांव प्रदेश अध्यक्ष हांव सांगूंक शकना. इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली नॉर्थ गोवाचेर आमचो जो प्रोसेस सुरू आसा तो प्रोसेस डिस्कस जालो. आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगलें आसतलें सो अध्यक्षान जें सांगलां तें डिसिजन फायनल ताच्या कडेन म्हाजो आनी वेगळो कांयच से ना. इलेक्शन कमिटी आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष उलयता दॅट इज फायनल आनी इट इज ओन्ली द रिकमेंडेशन फॉर द सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड. सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड जे रिकमेंड करून हे करून धाडटा फायनल करता ते फायनल. वाळपय PTSांत ट्रेनिंग घेवपी 75 जाण पुलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेत फेल. तांकां आनीक 3 म्हयने ट्रेनिंग दिवन परत परीक्षा घेतले. DGP जसपाल सिंग सांगता. फुडल्या परीक्षेत खंय सगळे पास जातले मुख्यमंत्र्याक विश्वास. चड शिकिल्ल्यांक फुडें प्रमोशनाची संद मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 299 पुलिसांनी 9 म्हयन्यांची ट्रेनिंग पुराय केली. गोंय पुलिसांच्या नोकर भरतेर सदांच प्रस्न उपरासता. PSIंच्या नोकर भरतेवेल्यान सरकाराचेर बरीच टिका जाल्ले. मात आतां पुलीस कॉन्स्टेबलांचे त्याच वाटेर कांय प्रस्न. 374 नवे रिक्रूट पुलीस वाळपय PTSांत 9 म्हयन्यांचे ट्रेनिंगेक गेल्ले. तातूंतले 299 जाण ट्रेनिंगे उपरांत जाल्ले परीक्षेत पास जाले जाल्यार 75 जाण फेल. PTSांत खात्यान नोटीस बोर्डार मारिल्ल्या रिजल्टा वेल्यान आंकडो उक्ताडार. फेल जाल्ल्या मदीं 10 चलयो आसात. ट्रेनिंगेक इंडोर आनी आउटडोर अशे परीक्षा जातात. तातूंत इंडोर परीक्षा 950 मार्कांची. 12 पेपर असतात. 5 पेपर 50 मार्काचे जाल्यार उरिल्ले 100 मार्काचे. परीक्षेक पास जावपाक प्रत्येक विशयांत उण्यांत उणे 40 मार्क तशेंच सगळ्यांची टोटल 50% वयर जावपाक जाय. मात 75 जाण फेल जाले. लेखी परीक्षे भायर आउटडोर परीक्षेक 400 मार्क असतात. गोवा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, इसमें एक एस्टेब्लिश्ड रूल होता है कि 40% जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और 50% एग्रीगेट में जो स्कोर करता है उसको ही सक्सेसफुल डिक्लेयर किया जाता है. इसमें हमने एक इसको थोड़ा
कंसिडरिंग दैट रिक्रूट्स हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो हमने उनको ये ऑफर दी है कि जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपना सिलेबस पूरा करके डिक्लेयर होंगे वो कि मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, हम उसके हिसाब से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र एग्ज़ाम लेंगे। 75 के करीब लोग हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको जाहिर कर दूँ कि जिस तरह किसी भी प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर है तो उसको मिनिमम क्राइटेरिया अचीव करना है। मजगती फेल जाल्ले सगळे जाण परते ट्रेनिंग घेऊन पास जातले, कोणेच वायट मानून घेवचे न्ही आणि पालकांनी वायट मानून घेवचे न्ही म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो। काही भुरगे कधी कदाचित तुमची फायनल एक्झाम दिता आसतना तुमकां तितके मार्क पडूंक ना, म्हणजे काही म्हणटा की 5 मार्क पडूंक ना काही घेवन गेली, त्या खातीर डिपार्टमेंट जावपाची गरज ना। फुडें एकदा तुमकां 2 ते 3 महिन्याची ट्रेनिंग दिवन तुमकां 4 गांवांत आसतलें तुमीच खड्यानी, कारण फुडें एकदा ट्रेनिंग दिवन ती एक्झाम दिवन पास जावप गरजेचें आसता। पण भरती जाता आसतना म्हणजे जॉब ग्रॅज्युएट इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स ह्याचा खूब भरती जाल्या। मला सांगपाक खूब खोस पडटा की काळांतरान तुमचे कडेन जे प्रमोशन कॉलेज वयता की एएसआय पीएसआय आणि इन फ्युचर पीआय चे डीवायएसपी आणि एसपी पर्यंत सुद्धा तुमच्याकडे भुरगे ह्या लेवलापर्यंत पावतले। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस। सगळ्या राज्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि शिक्षण हक्क अधिनियमाप्रमाण पयलेक 6 वर्सां जाल्ल्या भुरग्यांक ऍडमिशन दियात, केंद्राचे सर्क्युलर। मात अकस्मात आयिल्ल्या सर्क्युलरा प्रमाण अंदूच एनईपी लागू करप गोंयाक शक्य ना म्हण शिक्षण खात्यांतली सुत्रां सांगतात। गोंय सरकाराच्या रोडमॅपा प्रमाण 2026-27 एनईपी लागू। सगळ्या राज्य केंद्र शासित प्रदेशांनी एनईपी 2020 प्रोव्हिजन आणि आरटीआय ऍक्ट 2009 प्रमाण अंदू वर्सा सावन पयलेक ऍडमिशनाक एनईपी लागू करची म्हूण केंद्राचे निर्देश। 2024-25 नवे शिक्षणीक वर्स सुरू जाता तेन्ना एनईपी लागू जातली अशी आशाय उक्तायल्या। एनईपी प्रमाण नर्सरीक 3 वर्सांच्या भुरग्यांक ऍडमिशन दियात। 2025 मेरेन एनईपी जाग्यार पडटली। 6 वर्सांचेर भुरगे पयलेक पावतले म्हूण पोरू सांगिल्ले। एनईपी अनुसावन लागू करात म्हूण अचानक केंद्राचे निर्देश। गोंयाक पयलेक अनुसावन एनईपी लागू करप शक्य ना म्हूण शिक्षण खात्यांतली सुत्रां सांगता। गोंयांत हे सर्क्युलर तशाक तशें पाळपाक जावचें ना। ह्या सर्क्युलरा प्रमाण गेल्यार केजीचे फुडल्या 2 बॅचींचे कितल्याशाच भुरग्यांचे वर्स पेड्ड्यार जातले। गोंय शिक्षण खात्यांतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केंद्रान मागिल्लो एक्शन प्लान राज्य सरकारान दिला। आता केंद्राची परवानगी घेवन मुळावे शाळेत प्रवेशाक 6 वर्सांची अट 2026-27 सावन लागू करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रधानमंत्री मोदीचे लक्षद्वीपा उपरांत आनीक एक अंडर वॉटर एडव्हेंचर। ह्या खेपे प्रधानमंत्री दर्यांत बुडिल्ल्या द्वारकेत द्वारकाधीशाच्या दर्शनाक पावलो। थंय दर्शन घेवन ध्यानाक बसलो। द्वारकाधीश श्रीकृष्णाक मोरपीस अर्पण केले। प्रधानमंत्र्याचे अंडर वॉटर एडव्हेंचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे लक्षद्वीपा उपरांत आनीक एक अंडर वॉटर एडव्हेंचर। दर्यांत बुडिल्ले द्वारकेत द्वारकाधीशाचे दर्शनाक स्कुबा डायव्हिंग, थंय ध्यानाकूय बसलो। श्रीकृष्णाक मोरपीस अर्पण केलो। हो व्हिडिओ पळयात। प्रधानमंत्र्यान ओखा आणि द्वारका बेटाक जोडपी सुदर्शन सेतूचे उक्तावण केले। भारताचो हो सगळ्यात लांब केबल स्टेड पूल। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बेकारी भत्त्याविशीं मुख्यमंत्र्याक चीट बरोवपाचो भोमा ग्रामसभेत थाराव। भोमा राष्ट्रीय महामार्गाविशीं सरकारी प्रेझेंटेशन जालां तें खंय सारखें न्हय। बोगमाळो हाऊस टॅक्स वसुलीचेर बोवाळ। दर्यादेगेर रावतल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशनाचो थाराव। मोरजे आवाजाच्या प्रदूषणाचेर आवाज। चिखले ग्रामसभेत घरांचे रिअसेसमेंट करून रेव्हेन्यू 7 पट वाडोवपाचो प्लान। बेकार तरणाट्यांक बेकारी भत्तो दिवचो।
भोमा राष्ट्रीय महामार्गाचे सरकारान दिल्ले प्रेझेंटेशन खंय चुकीचे, ग्रामसभेत थाराव. अलायनमेंट दाखोवचो आनी जो आमकां पयलीं दाखयल्लो तो सारको अर्दुगुडो दाखयल्लो सारको दाखोवना तो दाखोवचो. बेकार बत्तो हांव तेजेर कांय एक्सप्लेन करूंक शकना. ग्रामस्थान डिमांड केला, ग्रामसभेक डिमांड करपाचो ग्रामस्थाचो हक्क तो, तेणी हक्क आपलो दिला. म्हाजो काम आसा गव्हर्मेंटा पर्यंत पावप, दिवप ना ह्यो गव्हर्मेंटान चिंतप न्हू. ह्या रस्त्याची कांयच म्हायती पंचायतीकूय पावलेली ना आनी लोकां पर्यंतूय पावलेली ना. आनी जे डेमॉन्स्ट्रेशन जो काब्राल जो सीएम डेमॉन्स्ट्रेशन काय प्रेझेंटेशन केलें तें डेमॉन्स्ट्रेशन प्रेझेंटेशन हें दाखयल्लें ना, सविस्तर दाखयल्लें ना म्हणून तेणी मान्य केला. जो रिपोर्ट ते डेमॉन्स्ट्रेशनाचो तांकां येयला तो सविस्तर फॉल्स आसा. बोगमाळो ग्रामसभेत हाऊस टॅक्स वसुली वेल्यान बोवाळ. दर्यादेगेर रावप्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावचे म्हूण थाराव. त्याच्याकडे आमकां एक पॉयंट दिलो, त्यांनी एक टॅक्स असेसमेंट म्हणून आम्ही केला. टॅक्स असेसमेंट म्हटल्यार कितें 2023 लास्ट इयर आमी असेस करपाक सोदताले. त्या गांवा भितर अशे वेरियस स्ट्रक्चर्स आहा ते ओल्ड रेटी प्रमाणे तांकां असेस केला. आतां ते स्ट्रक्चर कशें आहा, फॉर एक्झाम्पल कोण 50 रुपया हाऊस टॅक्स दिता, त्यांनी 50 रुपया घर मोडून आतां ग्राउंड प्लस 1 जाला, स्लॅबाची घर आसा, तेजेर बंगलो जाला. तो असेसमेंट आमकां टॅक्स येवपाक जाय, हें आमकां नजरेक येयलें. तेच्या उपरांत आमी लास्ट एप्रिलाक वर्सा भितर असेसमेंट करपाचो, म्हणजे 2023 ह्या वर्साक असेसमेंट करपाचें अशें आमचें ठरलेलें. मोर्जे ग्रामसभा आवाजाच्या प्रदूषणाचेर तापली. इलिगल बोट्साचेर चर्चा जाल्या. विथीन 15 days विथ पोलीस प्रोटेक्शन आमी ते काडटले म्हणून ताका आश्वासन दिलां, ते आमी कारवाई करतले. स्पीड ब्रेकर कशें आसता, ती स्पीड ब्रेकर जर नवीन घालपाक आसता न्हू, ताका परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टर ऑफिसाक. ती कलेक्टर आनी एक जो विशय आसलो, जो रोड अंडर केबलिंग करता तो स्पीड ब्रेकर काडलेलो. चिंचणी ग्रामसभेत घरांचेर रिअसेसमेंट करून रेव्हेन्यू 7 पटीन वाडोवपाचेर चर्चा. रिअसेसमेंट जावपाचो फूल विलेज पंचायताचो, बिकॉज लास्ट 20-30 years जी घरां आशिल्लीं पळय आनी लोक सपोज 50 स्क्वेअर मिटर तितले टॅक्स भरताले लोक, आज ती घरां 200-300 स्क्वेअर मिटर जाल्ले आसा. सो वी आर नॉट गेटींग दॅट रेव्हेन्यू. सो आज आमी ग्रामसभान डिस्कस केले. ऑलरेडी वी हॅव अपॉइंटेड रिसर्वेयर. सो रिसर्वेयर कितें करतलो, सर्वेयर अपॉइंट केला, हू विल डू रिसर्वे रिअसेसमेंट ऑफ ऑल द हाऊसेस इन आवर पंचायत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापसा कोर्टाकडच्यान लोहिया गार्डना मेरेनच्यो डेंजर झोनांतल्यो इमारती सील करतले, ना जाल्यार मोडूंक वॉर्द काडटले. आतां मेरेन बिल्डींग मालकाक विशेक नोटीसी. म्हापशेचो उपनगराध्यक्ष विराज फडके सांगता. 7-8 वर्सां जालीं नोटीसी धाडत आसात, कारवाय ना. नगरसेवकांचो दावो, अपकीर्त जावच्या पयलीं खंय पालिकेन उपाय करचो. म्हापशा कोर्टाकडच्यान लोहिया गार्डना मेरेनच्यो पोरण्यो बिल्डिंगे डेंजर झोनात, मोडून नव्यो बांदात. पालिकेकडच्यान बिल्डिंग मालकांक विशेक नोटीसी. उपनगराध्यक्ष विराज फडके म्हणटा, पालिका बिल्डिंग्यो सील करतले, ना जाल्यार मोडपाक वॉर्द काडटले. कांय बिल्डिंगे लोकांच्यो जाल्यार कांय PWDचे. नोटीसी काडलेले आहा आनी ते प्रोसिजर आहा ते इन पायपलायन आहा. ते कितें आहा ते प्रोसिजर सारके आमी करून आयदर ते सिलींग ऑर्डर करतले ऑर आमी डेमोलिशन ऑर्डर काडटले. ते जुंता हावजाचे ते म्हाका दिसता PWDच्या अंडर आहा. ते जुंता तेंचे प्रोसिजर तो चालू आहा, खूब तेंप जालो चालू आहा. म्हाका दिसता कितें लिटिगेशन आहा ऑर कितें आहा ते म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना, पण तेंच्यांनी प्रोसेस आपलो स्टार्ट केलेलो म्हणून म्हाका खबर आहा. अरावंड अबाउट 20+ आसतले नोटीसीस काडलेले. सरकारान लक्ष घालचे थळाव्यांची मागणी. कोर्टा कडल्यान हांव कोर्टा कडेन आसा, सकयल ते मंजुनाथ हॉटेल आहा, थंयच्यान कोर्टा कडल्यान सुरू पळय ते सकयल आमचें गार्डन आसा, फुलाचें गार्डन, राम मनोहर लोहिया गार्डन, थंय पर्यंत त्या हे रस्त्याक लायनीन कितल्योश्योच अश्यो बिल्डिंगी आसा की त्यो मोडकळीक पावल्ल्यो आसा. सरकार हेजेर विचार केन्ना करतलो, जेन्ना ती कोलॅप्स जातली सामकी आनी भितर कोण पडोन चिट्टा दिले पळय तेन्ना विचार येतलो. विरोधक खंय आवाज काडटात, मात उतर कांयच मेळना. पालिकेन नोटीस दिल्या उपरांत बिल्डिंग मोडपाचें काम बिल्डिंग मालकाचें. ते घेयच ना, म्युन्सिपालिटी इशूच घेयना आनी आमी ऑपोजिशनातले जे 4-5 कावन्सिलर ते हो इशू काडटा, पण उत्तर कांयच येना. 30 years क्रॉस जाता. तांकां एक्चुली म्युन्सिपालिटीन नोटीस दिल्या मागीर ओनरान ती डिमॉलिश करची आसता आनी तशेंच मागीर रिकन्स्ट्रक्शनाचें लायसन्स घेवपाक जाय, ना जाल्यार रिडेव्हलपमेंट करून ती बिल्डींग रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. सद्या कितें जालां, म्युन्सिपालिटीन म्हाका दिसता सादारण 6-7 वर्सां पयलीं नोटीसी धाडलेल्यो. लोकांनी आपले मदीं आशिल्ले वाद सोडोवन डेंजर बिल्डिंगे जाग्यार घालूंक पालिकेक आधार करचो. आदल्या नगराध्यक्षाचो उलो.
लोकांनी इनिशिएट घेवंक जाय आपले फॅमिली डिस्प्यूट क्लियर करून आणि ना जाल्यार लोक मरून वतलो ना जाल्यार कितेंय तरी एक्सिडेंट व्हडले जावं शकता अशें म्हापशान कितल्योश्योच बिल्डिंगी आसा दिसता खूब काम करपाची इच्छा आसता पण काही गजाली आसता वरिश्ठ नेत्यांचे त्या प्रमाणे ते फुडें वयता सांगपाचें आनी म्हाका दिसता चड तुमी हेचेर आमदाराक विचारल्यार आमदार सांगूंक शकता. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. साकोड्ड्यांत तांबडी सुर्ला सावन मुरग्यां वचपाक आशिल्लो आदलो पांय पूल मोडपाक पावला. थंडायेक भोंवडेक म्हण खुबशे ट्युरिस्ट ह्या सुवातेर येतात. पुलार फोटो सेशन करतात. पुलाचेर अपकीर्त जावच्या पयलीं सरकारान पावलां उखलची. एक तर नवो पूल बांदचो नाजाल्यार पूल बंद करचो म्हण थळावे मागतात. लोकांक यो वच करूंक लागींच नवो पूल आसा. तांबडी सुर्ला वचपाक आयिल्ले खुबशे पर्यटक साकोर्डा ते मुरग्या चलत वचपाक बांदिल्ल्या पुलार वाऱ्याक बसतात. मात पूल खंय कालवाक पाविल्ल्यान थंय येवपी पर्यटकांच्या सेफ्टीचो प्रस्न उप्रासला. नवो पूल जाल्यार ह्या पुलार कोणूच लक्ष घालना. सरकारान एक तर हो पूल मोडून उडोवचो नाजाल्यार सारको करचो म्हण थळावे मागतात. आमी जे हांगासर उबे आसा ते जे हे पूल आसा त्या पुलाचेर पयलीं येरादारी वयताली जेन्ना होडी आसलेली तेज्या नंतर हे पूल बांदलेले आनी त्या पुलाच्या आदारान त्या पलतडचे लोक ह्या पुला वयल्यान वयताले आनी अशें जाला की आतां सद्या नवीन पूल बांदल्या कारणान ह्या पुलाचेर नवीन जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां ते खबर नासता न्हू. ह्या पुला वयल्यान ते जेन्ना वयता आनी ह्या पुलाची तुमी परिस्थिती पळयता आसतली डागडुजी ना ताका सायडीन ते सेफ्टी म्हणून कितें घातलेलें आसा पळय ते ना तांकां. त्या खातीर तांच्या जिविताक धोको आसा. जेणे करून जे ट्युरिस्ट येता पळय जाका खबर ना एखाद्या वेळार तेजो पांय घसरोन जर उदकान पडलो तेजो जिव्या मरणाचो प्रश्न आसा. हेज्यान फुडल्यो सुद्दां 2 घडणुको हांगासर जाल्ल्यो आसा. हांगासर 2 जाण बुडोवन मेल्लेले आसा. अशेंच जे ट्युरिस्ट आसलेले जे लोकल आसा पळय तांकां पेंवंक कळटा. त्या ट्युरिस्टांक मात्ती खबर ना ह्या न्हंयचे बाबतीचे. इवन जे ट्युरिस्ट येता पळय तांकां कितें खबर आसतले. हो पुलाची डागडुजी तरी करची नाजाल्यार कायमचो हो पूल बंद करून उडोवपाचो. तांबडे सुर्ला जे वयता पळय ते हांगा हॉल्ट करता. हांगा थंड वातावरण पळयता न्हंय पळयता. हांगासर तुमी पळयला आसतलें साकोड्ड्या ते मुरग्यां असो एक हो पांयवाट आशिल्लो एक बारीकसो फुटब्रीज हांगासर बांदलेलो आनी लोक ह्या वाटेंतल्यान यो वच करताले म्हणल्यार तांकां सोयस्कर पडटाले शॉर्टकट पडटाले. पण आतां इतलीं वर्सां जालीं साकोड्डेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे स्मार्ट बसीक पणजेत चलपी बसवाल्यांचो विरोध. सरकारान जाय जाल्यार आपल्यो बसी घालच्यो आमच्यो बंद करपाची गरज ना. बसवाले मिडिया मुखार. आमदारा कडेन इशू व्हेला. शारांत चार्जिंग पॉयंटच ना. रश अवरांत स्मार्ट बसींचे चार्जिंग सोंपल्यार कितें करतले काय म्हण प्रश्न. स्मार्ट सिटी भशेन बसींची वाट लावपाचो खंय सरकाराचो प्लान. ऑलरेडी आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली आसा. इवन तेजी कॉपी मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय दितले. तुम्ही आमदारा कडेन गेल्ले? तेणी कितें सांगलां? तेणी सांगलेलें की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेता म्हणून पूण अजून घेतलेलो ना. ऑलरेडी थ्रू एसोसिएशनाचो आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली सगळी ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी. आफ्टर नोटिफिकेशन एक 2 दिसां भितर आमी ऑलरेडी हे केल्लें ऑब्जेक्शन फायल केल्लें तांकां. सो तुमकां तेणी अशें म्हटल्यार की ते तुमचे बसी पॉल्युशन करता सिटीन आनी ते इलेक्ट्रीक बसी पॉल्युटेड जावचे ना अशें म्हणून. तशें कांय खबर ना. सो तुमी बंद करपाक दिवचे ना? आमी आमचे बंद करून दिता. इलेक्ट्रीक बसी पळय दिता न्हू रिपेर कोण करतलो ते? खूंय आहा रिपेरींग तेंचें? इलेक्ट्रीक बसीचें चार्जिंग खूंय करतले ते कितल्या चार्जार चलता? हिंगा पणजे गेली परतून येयली चार्जिंगाक दवरली. अरे ना रे आमकां रश आहा पळय तेन्ना बसी जप 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 करून 10-2 मिनटांनी बसी पावतात. तेन्ना तुमी चार्जिंगाक दवरतली बसी? सी दे आर नॉट थॉट थ्रू एनीथींग. तेंचे पळय पेंजे माके पळय पार्ट घाला तेणी तो हे बसीचेय ते पार्ट घालूंक सोदतात आनी आमच्या लोकांक हे त्रास जातले. तालिगांवकाराक त्रास जातले. गोंयच्या दरेक तरणाट्यान क्रांतीवीर पद्मश्री मोहन रानडेचे सतीचे वाण हे आत्मचरित्र वाचूंक जाय. प्राचार्य मनोज कामत उलयलो. मोहन रानडे कोण आशिल्लो ते भुरग्यांक खबरच ना. गोंय म्युझियमाचो आदलो संचालक लक्ष्मण पित्रेन हुस्को उक्तायलो. मोहन रानडेच्या आत्मचरित्राचे 5व्या आवृत्तीचे पणजे प्रकाशन जाले. मूठभर आमचे लोक जर दादरा नगर हवेली पोर्तुगीजा पासून जर आम्ही घेवपाक शकता तर त्यावेळेला जर आपल्या राजकर्त्यांनी जर खंबीर नेतृत्व झालं आपलं दाखवलं असतं तर गोवा 55 मध्येच स्वतंत्र झालं असतं.
1947 मध्ये जर आपल्याला भारताला स्वतंत्रता मिळतंय आणि फक्त आपण चिंतनशील असा माणूस आहे, फक्त आपण साम्यवादी माणूस आहे, आपण आक्रमण करता नाही हे दाखवण्यासाठी आपण गळचेपी बोटचेपी भूमिका घेतो. त्या भूमिकेबद्दल कायम तिटकारा रणजितजींना वाटतो आणि तोच तिटकारा आजच्या प्रत्येक गोमंतकीयांना वाटावा म्हणून मला वाटतं हे पुस्तक, या पुस्तकाचा प्रचार आणि प्रसार आपल्याला करायला हवा. परवा सर मी चेंबरला एक दोन घराकडे गेलो, विचारलं इंग्रज पाण्याची खबर असा तुमका ना म्हणून की शाळा भरता होती कोण राहतो खबर कोण राहणे ना ऐकला ना ऐकून हे 25 वर्षाची नंतर मुलं सहज विचारलं ते सांगतात कोणालाही नाव माहिती मित्र हो. महापुरुष दीपस्तंभासारखे असतात, ते पुढच्या पिढ्यानपिढ्या आपल्याला मार्ग दाखवत असतात आणि त्याच्या प्रकाशात आपण पुढे जात असतो. तेव्हा या त्याच्या वास्तूमध्ये, त्यांच्या वास्तव्याने पवित्र झालेल्या वास्तूमध्ये त्यांचं स्मारक व्हावं असा जो विचार पुढे आलेला आहे तो अत्यंत स्तुत्य आहे. ज्या कुडीन ज्या जेलीन ताका दवरलेलो थंय विथ द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस तांकां व्हरून तो दाखयलो. तो इतलो सामको म्हणजे ताका भरून आयलें सामकें की आपूण हांगा बशिल्लो, आपणा कडेन कोण उलयनाशिल्लो. एक्सिडेंटांत वा निसर्गीक मरण आयिल्ल्या पणजेंतले भोवत्या जनावरांक पुरपाक सरकारान सुवात निश्चित करची. गरमी वाडल्या, भोवत्या जनावरांक उदक दवरात, लोकांक उलो. भोवत्या सुण्याक जेवण खाण दितल्यांक धमकाव नाकात, हात लाव नाकात. पॅट्रन माळेंत आल्तीन पणजेची पॅट्रन सुमित्रा स्विकेराचो उलो. खंयचे एरियाज तूं फीड करता? फ्रॉम माझ्या घरा कडसून फ्रॉम पॅन्जिम सर्कल हांव रावता नियर डॉन बॉस्को. फ्रॉम देर टू आल्तीन आख्खे जॉगर्स पार्क आसा पळय ते फूल एरिया कवर अप करता. पयले कांय त्रास जावना बट आतां मातशे जाले त्रास. मोदें लोकांनी धमकी बी दिली बरीच म्हाका. हांवें म्हणलें बरें कांय म्हणचें ना, गेलें हांव. मागीर आनी 15 दिसांनी म्हणलें म्हाका सुसेग जायना आसलो कित्याक ते भितर वचपाक जाय म्हाका ते जंगलान ते जेवण दिवपाक जाय. मातशें भिलें हांव, बायकार बी वयता न्हू, मारीत बी जाल्यार दांड्यांनी बी म्हूण मातशें भिलें. आतां सद्याक जेवणाच्या परस तांकां उदीक चड जाय. एवरी डे हांव बोल भरतां. सो नेक्स्ट डे येता म्हणल्यार बोलान थोडेंच उदीक आसता, चड आसता, खूब पिता. आतां जेयना चड तें, लेस जेयता आनी उदक चड पिता, खूब पिता. सो लोकांक इतलेंच तेंचे ते बोल बी फोडनाका, तांकां ते धांवडाय नाका, फातरांनी मारनाका. आमकां तान लागता पळय तशीच तांकां तान लागता. सो प्लीज रिक्वेस्ट कितें तांकां पिवपाक दिवचें म्हणून. ओके, सो हे 35-40 डॉगीज जे तूं फीड करता एवरी डे तुका ते जेवण तांचे ट्रिटमेंट हाका हेल्प कोणाचो मेळटा? एनी फायनान्शियल हेल्प? माय ओन, म्हाजो ओन, कोणाचोच ना. सी म्हाजें दुसरें एक म्हणणें, बीग फेवर आमकां फिडर्सांक त्रास करचो न्हू लोकांनी. कित्याक आमचे पयशे, आमचो टायम, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू डू कूक मिक्स आनी ते हाडून ते डॉगींक घालपाक. वी ऑल आर नॉट फिडींग, डोंट डू, बट एटलीस्ट लेट अस डू. आमकां मारपाक येनाका, फातरांनी दांड्यांनी आमकां धमकी दिनाका, मारपाक येनाका. दुसरें आमचे पळय आतां फ्लॅटांनी बी डॉग्स आसा पळय, डॉग्स मरता, एक्सिडेंट जावन मरता, तांकां आमकां बॅरी करपाक, लासोवपाक प्लेस ना. सो इफ CM sir can help us for this, you know, for तांकां कितें बॅरी करपाक, लासोवपाक. आतां दिल्लीन येयलां, सो आमच्या गोंयांतूय आमकां आसत जाल्यार इट वील बी बीग हेल्प. सो आयज आमच्या पॅट्रन सिरिजांत आमच्या बरोबर आशिल्ले पणजे हांगासरले सुमित्रा सिक्वेरा जे आल्तिनो आनी ताजी जी एरिया आसा डॉन बॉस्को सर्कल थंय फीड करता. ताजें सांगणें इतलेंच आसा की ह्या दिसांनी वातावरणान गरमी भरपूर वाडल्या. सो ह्या गरमे भितर रस्त्या वयली सुणीं, माजरां, गोरवां जी आसात तांकां जेवणा परस तान चड लागता. सुमित्राचें म्हणणें अशेंच आसा की जे बाउल्स उदकाचे ते हांगा दवरता ते कोणें चोरून व्हरचे न्हय, फोडचे न्हय, तातूंत जाय जाल्यार उदक भरून दवरचें. आजच्या पॅट्रन सिरिजांत इतलेंच. शिरीश कुंकळकारा बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. संतोष ट्रॉफींत गोंयचे सेगीत दुसरे जैत.
ग्रुप एत टॉप पोझिशना वयल्या सर्विसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्डाक 2-1 गोलान हारोवन गोंय टॉप पोझिशनार. अरुणाचल प्रदेशांत जाल्ल्या मॅचींत गोंयान दुसऱ्या हाफात 70व्या मिनटाक पयलो, 88व्या मिनटाक दुसरो गोल केलो. एक्स्ट्रा टायमात सर्विसेसान गोल केलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.